7 जाणांची नावां आमकां केसीन आयिल्ली. तातूंतले ऑलरेडी वी हॅव अरेस्टेड सो फार 6 of them, and we are on the lookout of the 7th person, and we will arrest him soon. What's the message to the troublemaker? Message is loud and clear now. We are going to deal with such elements with iron hand. We are not going to tolerate this. We are not going to tolerate this at all. We have given already, I am also in the field now personally, and we will make sure that no nonsense will be tolerated. And any such element trying to raise this head, we will take care of such elements. And we have already started our patrolling, and we are identifying such bad characters, hooligans, and we will give them treatment they deserve. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पाटकार DYSPक मेळ्ळो. तो म्हणटा सरकार फेल. आज खंय तरी गँग वॉर वाडल्या. आमी फातोर्डान पयले, फातोर्डेच्या गांवान थंय हल्लो जालो. हांगाय रेग्युलर आसता. म्हाका दिसता समवेर तो म्हणटा तशें की आज लोकांक पुलिसाचो कित्याक पुलीस जेन्ना एक्ट करपाक वता पळय तेन्ना खंय तरी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स येता, वेदर इट इज लोकल MLA ऑर द मिनिस्टर. म्हाका दिसता एक PSI स्वप्नील तो हांगा जेन्ना पयलीं आशिल्लो ही वॉज स्ट्रिक्ट, आनी जेन्ना तो कडक कारवाई करतालो तेन्ना आमदार इंटरफियर जावन ताका माफी मागपाक लायता. सो आय थिंक असले पुलीस ऑफिसर स्वप्निला सारखे हू हॅव बीन वर्किंग हियर, आय थिंक चीफ मिनिस्टर हॅज टू प्रोटेक्ट देम, नॉट युअर MLA. कित्याक तुजे MLA हे आज गँग वॉर वाडयता, गुंडागर्दी वाडयता. सो वाय अ ऑफिसर लायक स्वप्नील वॉज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम हियर हाजेरूय म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान सांगचें पडटलें. कित्याक तो चड कडक काम करतालो म्हणून काडलो काय आमदाराच्या अगेन्स्ट वतालो म्हणून काडलो. म्हाका दिसता दीस रेजीस सिरियस क्वेश्चन इन द पीपल्स माइंड. स्टुडंटा खातीर विक्रम नाईक.